म्हणजे 3 आमकां 3:30 कळ्ळें. शेजाऱ्यान फोन मारलो आनी सांगलें आमकां उजो लागला असो. वयलो भावाचो कळ्ळें न्हू, विष्णू शेटगांवकर त्याचो. आनी सकयल हांव करी फार्मा बिजनस. सो वयलो स्ट्रक्चर फूल हें केलें तेन्ना तेंच्यांनी फायर ब्रिगेड बी आपयली. मागीर ताच्या उपरांत तेंच्यांनी फायराक पळयलें आनी फायर येयली. ऑलमोस्ट स्टॉक तुका 1,20-1,20-25 लाखाचो असो मारे आनी जर बाकीचें कांय ना. ऑलमोस्ट उजो कसो लागला? शॉर्ट सर्किटाक लागून आहा ते शॉर्ट सर्किट हे जावन कितें वस्तू कसली? मेडिसीन आनी कंज्युमर ड्युरेबल प्रॉडक्ट्स आनी सगळे फार्मास्युटिकलाच्यो ऑलमोस्ट टॅबलेट्स म्हण प्लस आयुर्वेदीकूय मेडिसीन 99% तेच सगळें. When we reach on the spot, the structure is ground plus 1 floor structure belonging to two brothers. One is Shekhar Shetgaonkar on the ground floor, and on the first floor is Vishnu Shetgaonkar. We could manage to save the ground floor pharmaceuticals items, but on the first floor it was totally gutted in the fire.